नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुकार म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमच्या मुखार आज ह्यो खबरी करतात. आनी सद्याक गोंयांत एक सामकी भिरांत पातळपा सारकी खबर म्हणजे रस्त्या वेले अपघात. 2 दिसां पयलीं हांगा आमच्या दक्षिण गोंयांतूच 3 जाण एक्सिडेंटाक हे जाले, ह्या संवसाराक अंतरले. आनीक उत्तर गोंयांत आनीक 2 जाण म्हणजे एकाच दिसा 5 जाण रस्त्याचेर मरण आयले. आमची जर सगळी आंकडेवारी जर पळयली जाल्यार ह्या 1 जानेवारी ते 25 जून हे 177 दिसाक 161 जाणांक रस्त्याचेर मरण आयलें. आनी ही सामकी भंय दिसपासारकी गजाल. आनी आतां पावस सुरू जावपाचो आसा, सो आतां पावसाक आनी एक्सटेंट आनीकय वाडपाक शकतात. सो गौरांग, ही जर स्थिती पळयली गोंयांतली जाल्यार कितें दिसता तुका की इतले अपघात जातात, प्रशासनान ज्या तरेन उपाय घेवपाक जाय तशें घेतात काय म्हणून? प्रशासनान जे तरेन उपाय घेवपाक आनीक मातशी इंटेन्सिफाय करपाक जाय. आनीक कांय अपघात जे आसात जे हे दुसरे वाहन चालकाच्या चुकीक लागून जातात. म्हणजे पयरचो तो आमचो सुकतोळ्या जालो तो एक्सिडेंट, ते भुरग्याला बापडेलो जीव गेलो, धाकलो भुरगो तो कामार वतालो, ते ट्रकान रॉंग जाग्यार पार्क करून दवरली. 3 दीस जाले खंय तो ट्रक थंयच आशिल्लो. सो हे मातशें खंय तरी टाळपाक जाय. हे टाळपाक जाय तूं हांव म्हणटा तेच म्हणटा की ही जबाबदारी जर तो रॉंग पार्किंग जाला जाल्यार जे ट्रॅफिक पुलीस आसात किंवा पुलीस आसात तांणी थंय येवन ताका तो ट्रक थंयच्यान इतर 3 दीस उरलो कसो ताचेर कारवाय जावपाक जाय. ताणें तेन्ना आपोवपाक जाय आशिल्लें. ना जाल्यार ते ड्रायव्हरान जर ते सारकी पार्क करून आनी ताका जर सिग्नल कितें लायिल्लें म्हणजे तूं दिसता अशें, तो दिसनाशिल्ल्या काळान तो जो रोड आसा थंय ती लायटी ना, सो दिसनाशिल्ल्या कारणान ताका तो ट्रकाक वचून आपटलो. आनी तूं सांगता पावस जेन्ना पडटा तेन्ना ब्रेक लागनात, स्कीड जाता गाडी, अशें हे प्रॉब्लेम जाता. सो ह्यो थोड्यो गजाली आसात त्यो आमी आमच्या हातूंतल्यान टाळपाक जाय. त्याच बरोबर प्रशासनान हाजेर मातशी चड कारवाय घेवपाक जाय. तशेंच आनीक एक्सिडेंट 2 दिसां पयलीं 3 दिसांचे पयलीं आमगेल्या दाणेवाड्याचेर चिंचोण्या त्या जंक्शनाचेर जालो. तसोच जालो की एक जी बायल स्कुटर येताली, फुडल्यान गाडी येताली, सो ही येताली तिका दिसलें ना, गाडयेचेर धक्को बसलो, ताका लागून आनी 2 जाणांक एक्सिडेंट जालो. आनी ते दांडेवाड्याच्या एक्सिडेंटाक म्हणलें म्हूण तुका हांव सांगता, थंय दांडेवाड्याक म्हाका दिसता हे म्हयन्याकूच 3-4 जाण एक्सिडेंट जाले. पयलीं एकदां जी कदंबाक लागून ती बायल पोना पडूंक मेली, दुसरी मागीर जालो तो आनीक एक्सिडेंट जालो, थंय आनी एकटो मेलो. आनी आज हो तुगेलो बायल येताली ती मेली. ताचे नंतर परती पयर सकाळीं एक एक्सिडेंट जालो. सो एक कर्नाटकाची गाडयेन आनीक नावेली तो कुंकळी हो जो रस्तो आसा तो आतां इतलो डेंजरस जाल्लो आसा कारण तो रुंद केला. आनीक ज्या प्रमाणे एक्सिडेंट जावचे न्ही म्हणून उपाय घेवपाक जाय ते आतां उपाय घेना. मागीर थोडे कडेन अशें जाता की वता आनी तो फुडलें कांयच दिश्टी पडना. आतां स्पिडीचेर तूं जेन्ना वता तेन्ना फुडल्यान जर चुकून जर कोणूय आयलो जाल्यार कितेंय जावपाक शकता, अशी तरी परिस्थिती आसा. बेजिकली आमचो पावर हावस रावणफोंड जंक्शन तो कुंकळे हो रस्तो एक थंयच्यान मेन म्हळ्यार हो रस्तो इतली वर्सां जालीं मुखार पावलोच ना. सगळी हेवी व्हेकल्स येतात आनी आमची कोंकण रेल्वे कडेन भितर घेतात. थंय एक्सिडेंट जातात, थंय ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. नॅरो रोड तो पडतो तुगेलो लायब्ररी, सेंट्रल लायब्ररी कडल्यान काडून चर्ची फाटल्यान पडतो नावेली वता. थंय नावेली स्कूल आसात. एक्चुली हाका जो आमचो इस्टर्न बायपास आशिल्लो हो माणपांतल्यान वतालो, तो रस्तो कांय राजकारण्यान तो आडावन दवरलो इतल्या वर्सांचो आनी तो तसोच उरला. आनी आमकां कनेक्टिविटी त्या रस्त्याक ना. आतां वेस्टर्न बायपास जेन्ना जातलो तेन्ना वेस्टर्न बायपासाचो यूज जातलो. पूण मुखार कशें आसा, वेस्टर्न बायपास अप टू नावेली जो पडतो तूं दांडेवाड्या त्या हाजे कडेन पावलो तो रस्तो बारीक आसा, तो मुखारलो जालो ना. सो हो रस्तो बारीकय आसा आनीक थंय खुबशे गांवांतले हातूंतल्यान गेल्ले कारणान थंय सायडी रोडाच्यान रोड आसा थंयच्यान गाडी येतात. एक एकदां ह्यो ज्यो मेन हायवेचेर आशिल्ल्यो व्हेकल स्पिडीन आसतात आनी थंय एक्सिडेंट चड जातात. आनी हातूंत आनीक जर पळयलें जाल्यार मरता तातूंतले 70% जे आसात ते 2 व्हिलर रायडर किंवा पिलियन रायडर्स. आनीक तातूंतले आनीक सगळ्या काय भयानक गोश्ट म्हणजे 30 ते 40-35% जे मरपी आहात ते 30 ते 35 ह्या वयांतले सामके तरणेपणाचेर जे भुरगे वतात ते 30 ते 35% म्हळ्यार इतले हाय पर्संटेज. सो हाजेर एक सामके कितें तरी कडक उपाय घेवपाची गरज आसा. कडक उपाय येवपाक जाय. आनीक दुसरी गोश्ट जाला, वाहनाची संख्या दिसान दीस वाडटा, रस्ते तेदेच उरतात.
कळ्ळें तुका. आनी रस्ते मोठे जाले जाल्यार सुद्दां मागीर कोण स्पिडीन चलयता आनी दुसऱ्याले मिस्टेकीक लागून आज जर तूं हे वर्साचे जर एक्सिडेंट पळयले जाल्यार मेजॉरिटी एक्सिडेंट आसतले की दुसरे वाहन चालकाच्या मिस्टेकीक लागून हलगर्जीपणाक लागून कोणाक तरी आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. सो ह्या हाजेर काल विजय सरदेसायान आमचे दक्षिण गोंयांतले जे सगळे दक्षिण जे दक्षिण गोंयचे प्रशासनाचे कडेन तांचे बरोबर घेवन एक बसका घेतिल्ली आनी थंय ते गांवचे नागरिकय आशिल्ले आनी ताणें थंय हे एक प्रश्न सामको नेटान मांडलो म्हणटा तो एबंडंट व्हेकल्स जे रस्त्याचेर सोडून दिल्ले आसा व्हेकल अशी कितलीशीं आसात. आनी आज त्या हाजे एक बरी गजाल म्हणजे आज साकून ती हांची वाहनां सोदून काडपाची मोहीम सुरू जाल्या. सो हाजेर कितें म्हणपाक जाय? एबंडंट व्हेकल म्हणटाले तें आमी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी कितली वर्सां नोटीसी काडटा हें करता मुखार ताजें कांय जायना ट्रॅफिक पुलिसाक ते धाडटात. ताजे नंतर मडगांवां तर कांय जायनाशिल्लें. विजय सरदेसायान काल जी मिटींग घेतली हाजे पयलीं ताणें एक मिटींग घेतिल्ली. काल ताणें दक्षिण गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर म्युन्सिपालिटी हांकां आपयले. त्या भायर ट्रॅफिक डिवायएसपी सगळीं म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट आशिल्लें एक्सायज धरिल्लें तें सगळें फूड एंड ड्रग्स. आनी ताणें स्ट्रिक्ट तांकां सांगलें की ही जी एबंडंट व्हेकल आसा ती पयलीं क्लियर करात, तांकां पयलीं नोटीस धाडात. आनी दुसरें म्हणजे रस्त्याचे सायडीक आनी रस्त्याचेर जे पार्किंग करतात तांचेर एक्शन घेयात. आमी रस्ते व्हडले केल्यात, हे पार्किंग करपा न्ही, कोणाक आपली पार्किंग ताणें आपले पार्किंगाक करपाचें. हे रस्त्या सायडीक तुमी पार्क करून कामां वचून तसलें कोता येवपाना. सो त्या प्रमाणे आयज डेप्युटी कलेक्टरान म्हणजे ट्रॅफिका कडेन कन्सल्ट करून तांकां म्हाका दिसता 31-31 कितें गाडयो मेळ्ळ्यात तांकां ते नोटीस धाडटले आनी 6 म्हयन्या भितर जर कोण रिप्लाय करना जाल्यार ते मागीर स्क्रॅपां उडोवपाची. दुसरें म्हणजे ट्रॅफिक पुलिसांनी बी एक्शनां स्टार्ट केली. जे व्हेकल खंय रस्त्यार पार्क करतात डेंजरस पार्किंग हाजे अंडर ते तांणी जे आयडेंटिफाय जाल्यात तांकां तशा नोटीस धाडल्यात आनी जे आयडेंटिफाय जाले ना तांकां फोटो मारून ते आतां नोटीस धाडटले. म्हणजे नंबर प्लेटी वयल्यान तुगेले RTO कडल्यान सगळें घेवन नोटीस धाडटले प्लस तालांव वतलो. सेकेंड PIन सांगले भशेन सेकेंड जे हें आसा ताका सेकेंड टायम तालांव चड जातलो. आनी अशें आमी एक हें करून सिस्टम घालपाक सोदतात. आयज ताणें फक्त रवींद्र भवन सर्कल टू तुगेले आल्लेम सर्कल म्हणलें केला. हाजे नंतर म्हणतो आमी ही अशीच इंटेन्सिफाय जातली आनी सगळ्याक म्हणजे मडगांव बरें. आज आमी पळयलें की मडगांवाक सुद्दां पुलिसांनी मडगांवाक मेन कितें आसा की तूं जर पळयलो आमचो आबाद फार्याचो एक जर तो रस्तो सोडलो जाल्यार बाकी सगळ्या रस्त्यांचेर वाहनां अशे तरेन हें केल्ले आसा की तुका वेगळ्या आनी मडगांवाक तर आज हो इशू आसा न्ही. आमचो आनाफोंत साकून हांगा जे गेलिना कडेन येतात थंय ते बेकायदेशीर गाडयो पार्क करतात. थंय पुलीस आसता पूण कोण तांचेर कांय जायना. मडगांवाक इशूच दुसरा. मडगांवाक ताज्या फातोड्डे तरी रस्त्यार एकूच सायडी पार्किंग करतात. मडगांवाक डबल पार्किंग म्हणजे एक सायडीक पार्किंग आसा आनी एक सायडीक ते हाडून दवरतात थंय. म्हणजे अशे त्रास जाता ट्रॅफिकाक. आनी आतां पावसाक तर सांगत नाका. आनी कोणीय येता खंय रस्त्यार पार्क करता कोणाक काय पडून गेलना. तरी आसतना पुलिसीन आतां फातोड्डे बरोबर मडगांवाक आज हांवें पळयलें की मडगांवाक बी तांणी एक्शन स्टार्ट केल्या. फक्त कितें कोणें राजकारण्यान तांचे प्रेशर हाडची न्ही आनी ती मडगांवची कितें मोहीम चालू केल्ली आसा ती बंद करची न्ही. सो एकदां ड्रायव्हराक मातसो हें येतली कोण बेशिस्तपणान पार्किंग करता ताका मातशी बळी पडटली आनी ते मागीर बंद जातले एकदांची. आनी एक इशू आशिल्लो की आमचे पोरणे जे हे आसा बस स्टँड आसा थंयचो चिकोल आनी बाकी जे आडखळे आहा ते हें करपाची सुरू जाली पूण ती परत ज्या नेटान जावपाक आशिल्ली तशी जायना. ताका कालचे मिटिंगे हाजेर डिस्कशन जालें. काल जेन्ना विजय सरदेसायान घेतली तेन्ना हाजेर डिस्कशन जालें. ताणें एक बरो पॉयंट काडलो. जे गाडी चलतात न्ही ते गाड्यांक टायमींग आसा म्हाका दिसता 5 ते 11. सो ते गाडी कशे गाडी आतां येतात 2कच आनी ते एक्चुली मुवेबल ते जाग्यार तुवें दवरप न्ही. ते तुवें थंय दवरप न्ही. ते तुवें घेवन वचप आनी मागीर तूं दुसऱ्या दिसा परते घेवन येवप. सो हांगा जालें कितें हांगा तांकां कोणाक पडूनच गेलें ना कांयच ना. ते काडटात ते थंय सायडीक दवरतात. थंय पार्किंग गेलो आनी ते रातभर गाडी चालू उरतात. सो विजय सरदेसायान तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा की तुमी हे गाडये अशे हिटरी आसा ती बंद करात एक तर. ना जाल्यार म्हणटा तुमी हें करात की तांचो कचरो वता खंय. तांचो जो गार्बेज कितें वेस्ट तयार जाता ती तुमी कलेक्ट करता केन्ना. हो पयलीं म्युन्सिपालिटीक प्रश्न केलो. म्युन्सिपालिटी कडेन हो प्रश्न दुसरे दीस करता. दुसरे दीस सकाळ फुडें काय ते दिवपाक उरना तुमकां. सो ती गार्बेज थंयच ते उडोवन खंय तरी वतात सायडीक. सो हो एक प्रॉब्लम. आनी दुसरें म्हणल्यार तो गाडयो थंय आशिल्ल्या कारणान ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम पार्किंग स्पेस ते हें करतात. सो हे दोन पयर मडगांवच्या आमदारान आनी चेअरपर्सनांनी हाजेर हें केल्लो की तांणी हांगा पळोवन केलें आनी तांणी तशी म्युन्सिपालिटीक सांगलां की ओल्ड बस स्टँडा वयली गाडी तुमी काडचे.
रातची तुमी घर घेवन वचपाक खंयच गाडी म्हणटा तो उरपा जायना. तशें काल ताणें विजय सरदेसायान सांगलां की हो गाडो तुमी सगळें हें कितें करतात धंदो कोण बंद करना म्हणना, तुमी करात धंदो बरे भशेन करात, निवळ दवरात आनी ते गाडी तुमी घेवन वचात घरा. सो आतां कशेंय जावं पूण हे जे मडगांवचे आमचे कितले पारंपारीक प्रॉब्लेम अशे जांकां म्हणपाक शकता ताजेर सद्याक कारवाही जाल्या. तूं म्हणटा तशें खंयचे तरी राजकारणान किंवा आनी कोणें मदीं प्रेशर घालून ते बंद करचे न्ही इतलेंच आमी ह्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान मागया. आनी एक कारवाय जाली ती कितली ते पुरतली हेंय मडगांव पळोवपाचें मजेशीर आसा. कारण तूं पयलो फाटले मार्केटाक जेन्ना उजो लागिल्लो तेन्ना मोठी संख्येक हें बी केली मागीर ताजे नंतर कांय जालें ना ताजें. तशें मडगांव कितें जाता स्टार्ट जाता पूण मागीर तें खंय बंद पडटा. ना एक म्हणटा ते की आतां जे बेकायदेशीर पार्किंग जाता किंवा हें जाता तांकां हेवी फायन्स मारपाक जाय. जर हेवी फायन्स मारले हेवी फायन्स न्ही फायन्सच मारल्यार पुरो फक्त. हय फायन मारल्यार एकदां चिमटो काडलो म्हणटा तुका तें दुखता. कारण आमी आतां पळयतात की हेल्मेट घालनासतना आतां कोण वचनात सगळे हें करतात. हेल्मेट घालून वता. सो तशें स्टार्ट जावपाक जाय. स्पेशली मडगांवचे जर 3-4 रोड जो आमचो स्टेशन रोडा वयलो तो जागो, मागीर ते सडेकार लेनींतलो तो जागो, मागीर ह्या वयरच्यान आमचे ओल्ड पिकअप स्टँड आसता तो जागो, मागीर जे आमचे बँक ऑफ बरोडा ते ओल्ड कलेक्टरेट तो ह्या जाग्याचेर लोकांक व्हेहिकल घेवन सोड चलपाक मेळटा काय ना म्हणटा होच प्रश्न आसा. सो हे जर प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना जाल्यार एक तर अशें म्हणपाक हे जर एक सॉल्व करात नाल्यार तुमकां मडगांवकार बुद्ध शिकयतले. हे अशी जर खंयची जर मोहीम सुरू जाली जाल्यारूच म्हाका दिसता हे मडगांवचे प्रॉब्लेम आहा ते वचपाक शकता. मागीर जो पर्यंत तांकां भंय दिसचो ना की हे जर अशेंच उरले जाल्यार लोक आमचेर बेजार जातले, हे जेन्ना भंय पडचो ना तो मेरेन हे चालूच उरतले. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक एक आव्हान करपाक सोदतात की आतां हे प्रश्न जर प्रशासन सोडना जाल्यार सोडोवपाक तुमी मदत करात. तुमकां जर कितें मदत जाय जाल्यार आमचो तुमकां सगळो तेंको आसतलो हे आमी ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां जाहीर करतात. आनी ही चर्चा आमची थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करत.